साम्युलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी भुरगो साम्युएल एलीचे नोदरे खाल सर्वेस्पराची सेवा करतालो. त्या काळार सर्वेस्पोर मनशा कडेन उलयलो चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनांनी चडशीं सर्वेस्पोर मेळनासलोलीं. एक दीस एली आपले सदांचे सुवातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन भरमलेले. देखून ताच्या कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पणटी अजून पालूंक नासली आनी देवाची आर्क पेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराची पवित्र सिंहानांत साम्युएल न्हिदून आसलो. आनी सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल, साम्युएल. ताणें जाप दिलें, हो पळय आसा. आनीक रोखडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलोय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक पावटी सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल, साम्युएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयल्याय? पूण एलीन परतीपाड केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. साम्युएल सर्वेस्पराक अजून वळखनासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे पावटी सर्वेस्परान साम्युएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयल्याय? सर्वेस्पूर भुरग्याक आपयता म्हूण तेणें एलीक कळोवन आयलें. आनी ताणें साम्युएलाक म्हणलें, चल, न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच साम्युएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पोर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, साम्युएल, साम्युएल. साम्युएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. साम्युएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पोर ताचे सोवें आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकयल पडूंक दिनासलो. हे परी साम्युएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खे इस्रायल दान ते बेराशी बेरसाबा पर्यान ओळखूंक पावली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येता. म्हणुया, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येता. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतलो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तो कुड्ड्यान देवाक भोसतल्या भितुर्या बाराबर भोंवना. तो खरेंच बागी. सबाब, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येता. तुजे खुशेक हांव पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. सबाब, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां. योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. सबाब, बापा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच तुज्या प्रमाणीकपण व्हडले सोबीत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो नाय.
हें तूं बरो साणूय सर्वेस्परा. सबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येता. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जोय. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंतरुणार पडलोली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो पोरामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसयल्ल्यांक ताची सोरशीं हाडलें. ताच्या दारार नगरभर जमून खेप जाली आनी जिन्सां बासांचे खूब बोलिकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच तांणी म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ले गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगानी तुका क्रिस्तांव. मुखेल बोल. ती तांचो परामोस करूंक लागली. नियाळा कादार एक काजारी रिटायराक अशी गवायकी दिता. हांव 4 वर्सांचो आसतना म्हजी आवय बापय मोटाराचो उपसयोग जावन सोंपली. म्हजे शामायन ल्हानांतलो व्हड केलो आनी बरो शिकयलो. हें करूंक तिका जायते कोश्ट पडले. तिचे म्हातारे पिरायेर हांवें तिका सांडूंक ना. बागेवंत आगोस्तिनाची आवय मोनिका आपल्या पुताक देवाशी हाडूंक मागण्यांतल्यान ताचो आत्मीक पुरामोस करताली. बागेवंत मादर त्रिजा आपल्या गरीब दुबल्यांचो पुरामोस करताली. पुरामोस म्हणल्यार देवाचो मोग, पेल्याचो मोग आनी आत्मीक जिविताक गरजेचें तें दिवप. आमच्या आवय बापायन आमचो पुरामोस करून आमकां कुरपेन वाडयल्यांत आनी जाणवायेन शिकयल्यांत. जो आदार आनी परामोस म्हाका फावो जाला तो आतां हांवें दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचें आनी म्हत्वाचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू पेद्रूची सासूमाय जोरांत आंतरुणार आसली, तिका बरी केली आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. कोविड-19 पिडेक लागून जायत्यांच्या जिवितांत आनी घराब्यांत दूख भितर सरलें. तेन्ना इश्ट मित्रांनी, घरच्यांनी, सोयऱ्यांनी जायतो आदार दिलो. दोतोरान, नर्सीन आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना मोगान सेवा केली. ही एक महान कोरणी. देवान तुका दिलां व तुवें अणभवलां तें तूं दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं सरोनाका. मागणें गरजेवंतांक आदार दिवंक आनी पिडेस्तांची मोगान सेवा करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.